कृष्ण सक्कड भक्तवृंदांक दंडवत प्रणाम. विजया माताजीन भारी सुंदर करून हरे कृष्ण महामंत्राचे भजन पठन केलेलं असं. धन्यवाद माताजी. प्रथम जाऊन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण परमात्माले चरणारविंदांक वंदन करून तशीची परंपरागत जाऊन असेल सक्कड गुरुवरी अंगेले दिव्य पदकमलांक वंदन करून आणि हांगा उपस्थित असेल सक्कड वरिष्ठ वैष्णव आणि सक्कड प्रीतीच वैष्णवांक वंदन करून आम्ही ह्या दशमस्कंदाचे लीलास्थळी अंबिकावनाचे छंद कोण गुणगान करूच तशी आम्ही प्रयत्न करूया. ताजे विशीं फुडें म्हागेली कृतज्ञता व्यक्त करचें हांव इच्छ पावता. हिज ग्रेस मुरलीधरचंद प्रभू आणि हर ग्रेस सखीचंद माताजी तांकां हे विषय सांगचे दशमस्कंदाचे विषय कसने सांगच्यान म्हागेल हंतू कसने हे ना. आय एम नॉट एलिजिबल फॉर इट, नायदर आय एम क्वॉलिफायड फॉर इट, बट म्हागेल शुद्धीकरण जावो हेच कारणा खातीर तांणी म्हाका हें टॉपिक दिलेलें सांगच्याक. सो आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट टू ग्लोरिफाय वृंदावन धाम व्रजभूमी आणि कृष्णा लीला आम्ही गुणगान करूया. थँक्यू प्रभूजी अँड माताजी. हरे कृष्ण. आणि आम्ही पळयत आसाची दशमस्कंदांतू की भारी खुशयेचें आसा देवाले बाललीला वर्णन केलेलें आसा. सो ते बाललीलांतू पुरा गोवर्धन लीला जाल्ले आणि लास्ट टायम माताजीन कितले सुंदर कोण आमकां रासलीला विशय सांगिल्लो आसा आणि मस्त गोवर्धन लीला जाल्ला आणि मस्त विशय आसा. सो ताचे खातीर हांव एक सान भजन ताजे संबंध पाविले. श्रील जीव गोस्वामी पाद हांणी गिरीपूजय म्हणून गोपाल चंपू पुस्तकांतू एक वर्णन केलेलें आसा. तांतू पुरा असुरा कशी मारलेले, कोण ते मारलेले, गोवर्धन पर्वत कोण उखडलेले हें सांगिल्लें, हाजी स्तुती केलेली आसा. म्हळ्यार इनडायरेक्टली गोपिका स्त्रिया म्हणटाची हें पुरा कोण केलेलें म्हळ्यार ते कृष्ण परमात्मान ते मागीर आमगे लालान केलेलें हें पुरा म्हणून तांणी हांगा सांगता आसाची की कोण हें पुतनाक वध केले, तृणावर्ताक कोण दळन केले, यमलार्जुन रुका कोण तांगेल धामा पावयले, वत्स बकासुरा कोण मारलेले, व्योमाघासुर कोणाक मारलेले, कालिया कोण दमन केलेले, खर प्रलंबाक कोण ते दूश केलेले, आणि कंस जे त्रस्यती करता आशिल्लो कोण त्रास दिता आशिल्लो हांगा पुरो कोण मारलेला बा म्हणून तांणी निमगिताचे. ताणें पुरा व्रजवासी सांगपाची हें पुरा कोण ते गोवर्धन पर्वत उखळेल पळय ताणेंच केलेलें म्हणून. सो आमी सान रुपार हें एक भजन आयकून आमी आयचे कथा सुरू करूया. हरे कृष्ण. गिरिपूजेयं विहितं केन अर्चिशक्रपदम् अभयं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन पूतनिका सा निहता येन. गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दळनं येन. गिरिपूजेयं विहितं येन यमलार्जुन तरुं उदकळीयेन. गिरिपूजेयं विहितं केन वत्सबकासुर हननं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन व्योमाघासुर मरणं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन कालियादमनं कलितं येन. गिरिपूजेयं
विहितं येन गिरिपूजेयं विहितं केन त्रस्यति कंसा सततं येन गिरिपूजेयं विहितं केन अर्चिशाक्रपदम् अभयं येन गिरिपूजेयं विहितं केन पूतनिका सा निहता येन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, ब्रजवासी की जय, श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदामृतं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। जयतां सुरतोपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्री राधा मदनमोहनो। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमदौ श्रीमद्रत्नाङ्गार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिसेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्शन वेणुर्सुनेर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपः तमहं वंदे श्री गुरुदीनतारिणीं। हरे कृष्ण। सो आम्ही आज ऐकूच आसाची दशमस्कंदाचे 34th अध्यायाचे 19th श्लोक इज डेडिकेटेड फॉर ह्या सर्पाचे जे उद्धार जाल्लेलो आसा जे आम्ही आज ऐकूच आसा त्या श्लोकांत वर्णन केलेलं आसा। हे श्लोक अंतु श्रील जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद आणि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हांगील टिका टिप्पणी आसा तांगेले ऐकून तांगेले हे करून आमी प्रिपरेशन केलेलं आसा। हांत म्हागेले कसने कॉन्ट्रिब्युशन ना आदि गदाधर प्रभुजी हांनी
हांगी लेक्चर आयकल्लें मी हाजे विशय म्हाका कळलेलें आसा. सो ऑल ग्लोरीज टू देम. हरे कृष्ण. सो हें वर्णन अशें येता, कितलें सुंदर पळया, परां गौर पौर्णिमा आसा आनी हें लील जेवचे जस्ट फ्यू डेज, 1-2 दीस फुडें जाल्लें लील आहे आनी शिवरात्री दिवस जाल्लें लील आहे. सो कितलें सुंदर पळय, हेंच मासांत म्हणत आमी हें लील जाल्लें आसा. अशें सांगिल्लें आसा, फाल्गुणी पौर्णिमा 14th डे तेदना व्रजवासी जन हांनी आलोचन करता खंय की आमी अंबिकावना वचून. अंबिकावन खंय आसा? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणटाची तें आसा मथुरा डिस्ट्रिक्टांत. मथुराचे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शनारी अंबिकावन आसा खंय. एक्चुली ते गुजरात आसा, बट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणटा आसाची ते मथुरा आसा म्हणून. सो तांणी अशें दिसता तांकां की आमी मथुरा वचून अंबिकावन, थंय पशुपतीनाथ म्हळ्यार ईश्वर पार्वती भव्य देवस्थान आसा, थंय वचून तांगेलें आराधन करुया म्हणून तांणी लेखता खंय. तेन्ना नंद महाराज आनी तांगेलो धाकलो भाव कोण? सुनंद. नंद महाराज जाले टोटल मस्त व्हड परिवार आसा. तांगेलो म्हालगड भाव अभिनंदन आनी उपनंद आनी तांणी मध्यसाची कडेन धाकलो भाव 2 जाण आसात तांकां, सुनंद आनी नंदन. आनी 2 भयणी आसाची, नंदिनी देवी आनी सनंदा देवी म्हणून. अशें व्हड परिवार तांगेले. जाल्यार तांगेलो म्हालगड भाव भूमी धामांतू राबता खंय, वृंदावनांतू राबता खंय, गोर्व राखच्याक आनी बाकी वृंदावन धामाक राखच्याक म्हणून तांणी राखता खंय. आनी तांगेलो धाकलो भाव जे आसा सुनंद, तांणी सांगता खंय हांव येता तुमगेलो वट्टू म्हणून. सो नंद महाराज प्लस व्रजवासी जन, गोपिका स्त्रिया आनी पुरा कशी वताची बैलगाडी घेवन तांणी सूर करता खंय तांगेलो प्रवास अंबिकावना वचच्याक. आनी वताना त्या बैलगाडीन तूं जन तर बेसून आसाची, जाल्यार अंबिकावना जनांक मस्त उपहार भेट दिवच्याक आनी ईश्वर पार्वतीला आराधन करतना फूल फल इत्यादी ते दवरचे म्हणून तांणी पुरा ते मांडोवन त्या बैलगाडीर दवरून तांणी भायर सरताची म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी त्या दिवसू शिवरात्री आसता. शिवरात्री इज हें एक व्हड दिवस कसो म्हळ्यार उमा महेश हांगेले लग्न जाल्लेले दिवस ते तिथी लेखारी. कितले सुंदर दिवस तांणी आलोचन करताची की तांणी तांगेल पशुपतीनाथाला आराधन करताची म्हणून तांणी लेखता आसाची. आनी सरस्वती नदीन तूं तांणी स्नान करून उपवास धरता खंय. उपवास म्हळ्यार कसं न्ही, खाली उदक पिवन आमी शिवाले पार्वतीला आराधन करुया म्हणून, भवानी शंकराला आराधन करुया म्हणून अशें सांगिल्लें आसा. तांकां ते ईश्वर पार्वतीला कित्याक आराधन करता म्हणून दिसलें म्हणून. तांगेले तर लालाचे आसा, कृष्ण आसा, बट तांकां तो तांगे लाला सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड म्हणून गोतना. तांकां अशें आशिल्लें शिवभक्ती केले निमित्त तांकां कित्याक कसं करच्या वता आसा तांणी शिवाले निमगुच्याक की देवा आमगेली आसक्ती कृष्णा वट्ट चड जावो म्हणून. ते तांगेली एक प्रार्थना आसता. दोनी प्रार्थना अशी आसता की देवा आमगे लालाक पूर्ण तरेन रक्षण करता तुवें म्हणून. हे 2 उद्देशान तांणी ईश्वर आनी पार्वतीला आराधन करता आसाची म्हणून सांगता आसाची. देरफोर देर डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा इज परफेक्ट म्हणून सांगिल्लें आसा. बिकॉज तांणी कृष्ण संबंधा निमित्त, कृष्णमयी जालेले निमित्त, कृष्णाल खातीर म्हणून तांणी ते ईश्वर पार्वती खातीर आराधन करता आसली म्हणून. सो देर प्रेयर्स एंड डिवोशन वॉज परफेक्ट. आनी ईश्वरा हेच खुश आसता की आमी कसं निमगुच्या वताना देवा म्हाका कृष्णा लागीं कशें करतलो तूं, त्या निमगेल्यार ईश्वर पार्वती खुशी पावता खंय. सो हे उद्देशान तांणी भायर सरताची. नंद महाराज आनी कोण तांगेलो धाकलो भाव सुनंद वताची अंबिकावना वताची आनी तांणी प्रार्थना करताची ईश्वराले. आनी ते पुरा करून तांणी हें करून आसताची कसं न्ही, रात्री जाता न्हिदोन आसताची. हांगा तूं एक विशय आयकूच तशें आसा, आमी मुखार जावच ते विशय आसा ते इट इज ऑल मॅजिकल, मिस्टिकल आनी व्हेरी सरप्रायझींग. ताका हें टॉपिका नांवाचें आसा स्लिदरिंग सरप्रायज म्हणून. नंद महाराज कोणाल वट्ट आशिल्ले, तांणी पुरा वृंदावन धामाचे व्रजवासी जना वट्ट आशिल्लीची. आनी स्थळी कसं नाशिल्लें अंबिकावन, तेवे मथुरा लागींची चांग स्थळ, चांग दिवस शिवरात्री दिवस. आनी कोणाल तांणी पुरा गुणगान करता आसाची, कृष्णाल गुणगान करता आसाची. आनी कसं जालेलें आसा चांग कार्य चारी खातीर जे आमी पुजा याग करून कसं आमी हें करचें, दान धर्म करचें ते करचें म्हणून गेलेली आसाची. हें पुरा प्लॅनिंग आशिल्लें नंद महाराजालें चांग खातीर, चांग कार्या खातीर. जाल्यारय तांगेर वट कसं जाता, एक व्हड विशय जाता नाका आशिल्लो विशय की एक व्हड पायथन अजगर आसा पळय तांकां
अशी गिण सोडता म्हणून सांगिलस. सो हांतू गोस्वामी पादांनी अशी म्हणटाची की आमी कितले प्लॅनिंग करो हे भौतीक स्तरार आसतना कितले आमी दिसता की आमी हें पुरा चेकलिस्ट आमगे पुरा रायट मारताचे, हां हें आमगेलें काम जाल्लें आसा, हें प्लॅनिंग जाल्लें आसा. बट स्टील दीस मटिरियल वर्ल्ड इज फेमस फॉर दुःखालयम अशाश्वतम. पदे पदे विपदा येता आसता म्हणून. देर आर गोइंग टू बी क्रायसीस, देर आर गोइंग टू बी सफरींग अँड डिफिकल्टीज. हें आमगेलें हातां ना म्हणून सांगिल्लें. कशी ताणें सांगताची की समुद्रांत तूं आमी आसल्यारी आमी वल्ली जावच्या ना म्हणून सांगचें जातवें ना. आमी समुद्रांत पकने पोवच्या गेली, स्विमींग करच्या गेली आनी सांगल्यार ना ना हांव वल्ली जायना बा, वल्ली जायनाशी स्विमींग करता म्हणून सांगल्यार जातवें तें जायना ना, वल्ली जावचें आसता. तशीच तांणी म्हणलेलें आसा दुःखालय आसची छान तूं म्हणून. बट नंद महाराजा वट्टू आनी मुखार आमी सांगचें सुदर्शन विद्याधर तांगेलो वट कसन जालेलें आसा पळय तें अवर्णनीय आसा, भारी सुंदर आसा. तांणी हें दुःख कशी घेतलें, सुखांत कशें परिवर्तन जालें तांगेलें तें आमी आयकुया. सो आतां कसन जालें तांणी ईश्वरा पार्वतीला आराधन करून रात्री फास्टिंग करता आसतना तांणी लायक करून तांणी न्हिदली सकाळच्यान. तेदन ऑल ऑफ अ सडन कसन जाता एक व्हड अजगर पायथन ते नंद महाराजाक सुत्त घालता आनी ताका खावच्या वता. आतां एक्चुली पायथनाची कॅरेक्टरिस्टिक्स पळयल्यार ताणें कसं करचें म्हळ्यार नॉर्मली अजगराले एक व्यवहार तर जशें आसता की ते कॉयल करता मनशाक विक्टिमाक अशी सुत्त घालता. आमी पळोवन आसचे पळय सुत्त घालता एक मनशाक आनी तोंडा दुखून ते खावन पांयाले लास्ट वचचे. फस्ट तोंड निगळता, फस्ट तोंड खावच्या वता गिळता तो पायथन आनी कडे लास्ट पांय वचचे. बट नंद महाराजा वट कसं जाता म्हळ्यार सिन्स इट वॉज कृष्णाज प्लॅन ते पायथन कसा करता अजगर सकल दुखून नंद महाराजा लोटस फिटा दुखून धरच्या वता तो आनी ताका निगळच्या वता. ताका नंद महाराजा तांणी तांगेले जीव त्याग करचे जायनी. ही वॉज स्टील अलायव बिकॉज तुग दुखून पांया दुखून त्या अजगरान तांकां घास घाल नासता. ते घास घालतना रात्री तांणी कृष्णा कृष्णा म्हणून घट्टी क्रिडता खंय. कृष्णा कृष्णा म्हणून घट्टी आपेल सुद्धा पुरो व्रजवासी कोण तांगेली न्हिदलेलीची उपानंद कोण आशिल्लो थंय जाग जाता खंय. अरे हें कसं ना बा, हें काळका रात्री आमी नंद महाराजाक हे धोड अजगरान खावचें पळयता आसना म्हणून तांणी कसं करता दिवटीक आसता पळय फूड कशी लायटाक तांगेली उज्ज लायील ते दिवटी घेन टॉर्चान म्हणलेलें आसा त्या पायथानाक त्या अजगरा मारता खंय तांणी घट्टी घट्टी मारताची. त्या उज्ज ताका लागता आसता धररी ते पायथन ते हें नंद महाराजाल पांय सोवना खंय खातावत खंय. तूं कसो करचें बा सक्कड जेन्ना त्राही जाताची की आतां नंद महाराजाक राखची कशी म्हणून. नंद महाराज कृष्णा कृष्णा म्हणून आपेल सुद्दां कसं जाता त्या स्थळारी कृष्णवरी येता आनी कृष्ण कसा करता चंद कोण तांगेले दिव्य पद कमल पादस्पर्श करता. कोणा वयरी ते अजगराले बाल्लाक पादस्पर्श करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ते जल सिता कसं जाता जे ते अजगर आसा पळय सुंदर रुपार एक तागेले ते हज्जे अजगराचे जे आसले पळय देह त्या त्याग करून तो भारी चंद रुपार एक मनुष्य निर्माण जाता खंय थंय. कडेन तो कोण बा तो पळयल्यार सुदर्शन म्हणून विद्याधर लोकाचो मनुष्य सुदर्शन. ही इज वन ऑफ द डेमिगॉड म्हणलेलें सांग देवता मनुष्य तो सेलेस्टियल प्लॅनेटा दुखून आयलेलो मनुष्य. सो ते पळयल करून सगळें आश्चर्य जाता खंय. अरे बाप रे आत्ता एक घड फुडें हो अजगर आशिल्लो आत्ता इतलो चंद मनुष्य आसमो हो म्हणून. ते ना सगळें आश्चर्य जाता अरे हें कसन जाल्लां बा म्हणून. तेन्ना कृष्ण कसं करता भारी चतुरान निमगीत खंय. अरे तूं कोण बा, हू आर यू, आनी इतलो सुंदर देह आशिल्लो तुगेले इतलें चंद भव्य रूप आसा तूं हें अजगराचें आनी तूं कसं करता आशिल्लो म्हणून. वॉट मेड यू टू टेक दीस हें देह घेवचें कसं नाशिल्लें तुगेलें कारण म्हणून. म्हळ्यार कृष्णाक हें गोत्तस हें कसन केलेलें ताणें म्हणून. इवन ते अजगरा वे गोत्तस सुदर्शनाक वे गोत्तस जाल्यार कृष्णाक सक्कड व्रजवासी जेन्ना आयकूंक आशिल्लें खंय सुदर्शनाले कसं कथा आसा तागेले वट कसं जाल्लेलें म्हणून. ताचे खातीर देव ताका हें प्रश्न निमगिता म्हणून सांगिल्लें. तेन्ना निमगिता कृष्ण की तूं कोण बा म्हणून. तेन्ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर सांगता आसच हेंच तांणी सांगिल्लें की कृष्णाक सगळां आयकूंक आशिल्लें म्हणून कोण बा तूं म्हणून निमगिल्लें आसा. आनी हांत एक विशय सांगिल्लो आसा की एनिमल बॉडी टेकिंग समवन एज अ एनिमल बॉडी एक लोवर स्पिशीसा दुखून येता. ताका तो ह्युमन फॉर्मार आशिल्लो नॉट इवन ह्युमन डेमिगॉड फॉर्मांत आशिल्लो. म्हळ्यार आमकां अशी हांत तूं टिका टिप्पणी दिलेली आसा की मनुष्य जन्म मेळचें कितलें दुर्लभ आनी कितलें चंद म्हणून किंवा देवान नामस्मरण करचें
आनी ते बुद्धी दिवची देवान आमकां हे मनुष्य शरिरा मात्र ताका विंगड खंयच्या येवनीन गेले तेन्ना कितलें कश्ट आसता म्हणून हांवें तूं इनडायरेक्टली सांगिल्लें आसा. ताका देव अशी इन्क्वायरी करता, वाय वर यू इन दॅट अबेनॉमिनेबल फॉर्म म्हणून, म्हळ्यार तूं कितें आबा हें अजगरांत आशिल्लो म्हणून. तेन्ना तागेली स्टोरी तो स्टोर करता म्हणून सांगिल्लें. तेन्ना सुदर्शन जो विद्याधर आसता, विद्याधर हांणी एक डेमिगॉड म्हणलेलें आसा. कोण आले वाक्चतुर्य भारी छंद आसता, हू आर व्हेरी गुड प्रिचर्स अँड व्हेरी गुड सिंगर्स. आनी भारी तो म्हणटा हांव श्री आनी संपन्न, श्री आनी स्वरूप हे दोन्ही बेस्ट आशिल्ले रे देवा मागेलें म्हणून. ताजेर कशें न्ही हांव भारी ऑप्युलंट आशिल्लो, मागेलें ऐश्वर्य उकून आशिल्लें आनी सुंदर भारी सुंदर आशिल्लें हांव. तेन्ना सगळां आश्चर्यता वय वय म्हणून. आनी रातचे खंय आशिल्लें ताणें सेलेस्टियल प्लॅनेट स्वर्गलोकांत आशिल्लो तो म्हणून. हांगा भक्तजन स्वर्गलोकाचें एक वर्णन केलेलें आसा. म्हळ्यार स्वर्गलोक जावचे भूलोका दुखून एकदम एक्स्ट्रीम डिफरंट आसता. स्वर्गलोक म्हळ्यार अशें आसता की तांणी सांगिल्लें आसा की आंबो केदन परिपक्व जाता पळय थंय परिपक्व, हांगा भूलोकारी आंबो तरणी आसता, कडे जून जाता, कडे ते गोड जाता थंय, आनी हांगा साली आसता. बट स्वर्गलोकांत तूं ते आंबो परिपक्व जावन विदावट साल इलांबो नासता रुखा दुखून, आनी ते पळ सिता एक्स्ट्रीम निर्माण जाता म्हणून. आनी सक्कड देवतागण म्हळ्यार विद्याधर गंधर्व आनी पुरो जे स्वर्गलोकाचे आसा ते अशी पित्ता खंय ते, म्हळ्यार इट लिक्वीड फॉर्मार ते हळता आसता खंय ते स्वर्गलोकांत. आनी ते इतलो रुची इतलो गोड आसता खंय, रसमयी आसता म्हणून सांगिल्लें आसा. इतलें मात न्ही, ते पिल कुडले तांकां पुष्टिवर्धन जाता खंय ते आंब्याचे, आनी ते फॉर एवर हळता आसता खंय. अशें न्ही की 2 दिवसान किंवा रात्री जेल कुळ ते आमशाच्या लागता किंवा तांकां किमूस हळच्या सुरू जाताची वायट जाता अशें कशें ना. फॉर एवर इट इज व्हेरी ज्युसी अँड फ्रेश अँड व्हेरी डिलिशियस. आनी केन्ना सुर्याल तप ताजे वयर पडटा, सुर्या प्रकाश पडता पळय, इट टर्न्स इन टू गोल्ड म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर तांची महिमा स्वर्गलोकाची तांणी वर्णन केलें आसा. म्हळ्यार हो आमगेलो सुदर्शन कितलो ताका कितलो लायक एक हें आशिल्लें स्थळ आशिल्लें म्हणून. आनी त्या कितें ते हळता पळय कशें न्ही आंब्याचे रोस हळता पळय ते सुर्या तप पडकूळ ते एकदम घट्टी जावन भांगर जाता खंय. आनी भांगर म्हळ्यार आनी ते भांगर जेल कुळ पुरो डेमिगॉड्स पुरो देवता जेन्ना ते आभूषण म्हणून लेखून तांगेले गळेर घालून भोंवता खंय थंय. म्हळ्यार स्वर्गलोकाचे आभूषण 24 कॅरेट गोल्ड किंवा चड व्हड मोर ऑफ प्युरिटी गोल्ड आसता म्हणून. आनी त्या घाल कुळ तांगेली लॉन्जिविटी वाडता खंय, आनी के धष्टपुष्ट जावन तांगेलें आयुश्य वर्धन जाता खंय तांगेलें. आमगेली भूलोकारी आमी भांगर घालल्यार 24 कॅरेट ऑफकोर्स एक शोभाचें एक ते एक हें आसा, कला आसता आमी घालल्यार भांगर. बट हांगा बायल मनशां आशिल्ली सगळ्यांक वता सर आमी कितले चड भांगर घालता तितलें आमकां एंग्जायटी चड आसता. कोणें कसन केलेलं बा, कोणालें दोळ पडल्यार कसन जाता बा, नाना रितीर आमकां विपदा आसता पकणे आमी भांगर घाल्यार. बट थंय इट इज थंय तें वर्धन जाता तांगेलें आयुश्य म्हणून सांगिल्लें आसा. सो असल लोका दुखून तो विद्याधर लोका दुखून असल सेलेस्टियल प्लॅनेटा दुखून आयलेलो तो सुदर्शन आशिल्लो म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी जीव गोस्वामी म्हणटाची तागेलें नांव सुदर्शन आशिल्लें म्हळ्यार हू इज व्हेरी ब्युटिफूल टू लूक एट. कोण भारी सुंदरता तागेल्यान कुटून आशिल्लें म्हणून, भारी चंद आशिल्लो तो म्हणून. तर तो कसं वर्णन करता, ताण कसन कोर नासता तो तागेले एरोप्लेनार वता आसता खंय, बिकॉज ही इज द सूक्ष्म शरीर आसता तागेलें, ताण खंय जाय थंय भोंवयत आशिल्लो. सो तागेलें कसं कसं आशिल्लें चंद रूप, आभूषण जावन म्हळ्यार ऐश्वर्य आशिल्लें, आनी एक विमान आशिल्लें खंय जाय थंय ताणें भोंवच तशी. ताका एक पटी तो अंबिकावना लागीं येता आसता खंय, आनी थंय पळयता खंय तो कसो पळयता स्वल्प साधू वर्ग तपस्सी करून दीन दुर्बळ जाल्लेलीची म्हणून. म्हळ्यार साधू नॉर्मलीची तपस्सी केलेले निमित्त एकदम तांणी भागून आसताची, सुकल जावन आसताची, आनी तांगेली जठा जावन आसता. केस मारी आतां आमी कशी नॉर्मलीची शेविंग करताची किंवा हेअर ट्रिम दवरताची फॉर क्लिनिनेस पर्पज. बट हें पुरो तांगेली मनान तूं प्रायोरिटी नासता, सेकेंडरी आसताची. कोण साधू वर्ग जन आसताची तांगेली तपस्सी करून देवा प्रीत करचें हेंच तांगेलें मेन प्रायोरिटी आसता. सो तांणी कसं जावन आसता जठाधारी जावन आसता खंय, दुर्बळ जावन सुकल जावन आसताची, आनी पळोवच्या बिलकूल म्हणटा पळय अगली म्हणत तशी जावन आसताची म्हणून. ताका हो विद्याधर लेखता खंय, अरे हांव कितलो चंद आसा, कितलो ऐश्वर्य संपन्न उक्कून आसा म्हागेल्यान तूं, आनी हांणी पळय कसन हांणी अशी जन आसाची हांणी म्हणून तांकां उपहास करता म्हणून सांगिल्लें आसा. ही रिडिक्यूल्ड देम, प्राऊड ऑफ हिज ब्युटी ही स्टार्टेड रिडिक्युलिंग दोज सेजेस म्हणून. आनी तांणी कोण आशिल्ले साधू वर्ग, तांणी
अंगिरा मुनीले लिनेजा दुखून तांगेल परंपरा जावन तांगेल कुला दुखून आयिल्ले त्यांनी तपस्वी जन आशिल्लीच ताकाची तांणी अशी हे अवस्थेर पळोवन तो कसो करता तांकां उपहास करचा लागता म्हूण सांगिल्लेस की तुमी कसं ना बा हांव तुमगेले किना मच बेटर आसा म्हणून. सो हांव तुमी लेसन्स टू लर्न इज व्हेरी ब्युटिफूल म्हणटाच. इट्स व्हेरी नायस. आमी आयकुया मुखारी. सो आतां तो रेडिक्यूल करता म्हूण सांगिल्लेस. हें आयकतरी हें आयकून नुतास येत आशिल्लें तांणी बट तो पदे पदे तांकां बाद दिवचें आसतना तांणी ताका शाप दिता म्हूण सांगिल्लेस. शाप दिता आनी शाप दिल सुद्दां तो ते अजगराचे योनींतू अजगराचे देह प्राप्त जाता ताका म्हूण सांगिल्लेस. आनी तो अंबिकावनान तूं आसता कितलीं वर्स जातना कशी आमी आयकलेलें आसा नलकुबेर आनी मणिग्रीव आनी कुबेराल चेडूं आशिल्लीच बट तांणी नारद मुनील उपहास नारद मुनी थंय दुखून पाविल्याक तांणी प्रणाम दीनतील निमित्त आनी तांणी तांगेले अवस्थान तूं लिहिली तर नारद मुनी आउट ऑफ कंपॅशन म्हणलेलें आसा करुणामय जालेले निमित्त नारद मुनील तांगेले उद्धार जावो म्हूण तांकां शाप दिलेलो आसा. तशीची हांगा अशी सांगिल्लें आसा पुरो जे थंय आशिल्ले साधू संत वर्ग तागेल उद्धार जावो म्हूण तांणी कोप्पून शाप दिनी खंय ताका प्रितीन तागेल चांग जावका म्हणून तांणी शाप दिलेलो आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. ताका तागेल एलिवेशन जालेलें आसा कित्याक म्हळ्यार ताका कृष्णा पळोवच तशें ताका भाग मेळ्ळें म्हणून. आनी आतां हांव आमगेलें चेडूं हांवें कोप्ता म्हळ्यार आमी केन्ना मन अशें नासता की तागेल उद्धार जावो म्हूण कोपूची वी डोंट आतां हांव हें कित्याक केलें रे म्हूण कोप इट इज आउट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इट इज नॉट आउट ऑफ कंपॅशन. At least when I get angry, it is never out of compassion. It is always angry. It is because of my anger and my frustration that I get angry. And हांव तांकां कसं ना कसं पनिशमेंट दिता आसता. बट हे कितले चंद विशय पळया की साधू आनी संत वर्ग जन तांगेल शाप वरी आमगेल तांगेल बेनिफिटा खातीर आसता दुसऱ्या खातीर. सो इवन ताका शाप इत जालेल वरी तो खुशेर आसता खंय बिकॉज ही न्यू हे म्हगेल बेनिफिटा खातीर आसा म्हूण. आनी तागेले जे ताणें उपहास केलेले ताका पश्चाताप येता की हांव अशें करचें नजसिलें म्हूण. सो हांतू हें पुरो जालेले निमित्त तो अजगराचे ताका देह प्राप्त जाता आनी हें सांगता तो आनी कडेन कसो म्हणटा हे कृष्णा तुमगेले पादस्पर्शा निमित्ताची म्हाका अपास हांव हें देह घेतलें सुदर्शनाचे देह घेतलें म्हणून तो हें पुरो वर्णन करता. आनी हें वर्णन करतरी कृष्णाकय सगळ्यान आयकलेलें म्हणके जाता की अच्छा अशेंच पुरो जाल्लेलें म्हणून. जाल्यार हांतू आमकां पावच तशी वॉट लेसन्स कॅन वी लर्न फ्रॉम दीस पास्ट टायम हें भारी चंद आसा. एक तरी कसं म्हणलेलें आसा की केदारना विद्याधर सुदर्शनाक तागेल चंदायच ताका भारी अहंकार आशिल्ले. ही हॅड अ फॉल्स इगो पर्टेनिंग टू हीज ओन बॉडी. हे विशय कितले हें आसा पळया गूढ आसा की आमी वी आर नॉट दीस बॉडी वी आर दीस सोल आमकां हे विशय गोतस. बट जाल्यार ते विद्याधराक अशें दिसलें की तो तागेलें शरीर तो तागेल शरिराची म्हूण ताका तागेल सुंदरता वयर ताका कितलो गर्व आशिल्लें आनी ताका भारी एक अहंकार आयले आनी ताणें उपहास करचे हे प्रयत्न केले म्हूण. आनी अशें सांगिल्लें आसा की जेन्ना अहंकार येता तेन्ना क्रोध काम आनी लोभ हें तरी भारी वायट खंय बट अहंकार हे नरकावाची वाट आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो वी हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस. आमी केन्ना दुसरे आपणाक आमकां दिसता की वी आर बेटर दॅन समवन एल्स then we have to check ourselves. We have to take a pause and check, is this healthy for us? आमी तांगेले किना चंद दिसता सच हांव तांगेले किना लायक भजन करता. आय एम प्रोफेशनली व्हेरी वेल इक्विप्ड दॅन दॅट पर्सन. म्हागेले कितले चंद दिसता हांव कितले लायक म्हाका हायट आसा किंवा म्हागेले परिवार कितले सुंदर आसा म्हागेले चेडूं कितले लायक तांणी हांत पावलीच केदन आय एम बेटर दॅन दॅट म्हूण कोणाले आमगेले मनांत येता की तेदनाची आमगेली ह्युमिलिटी आमी लॉस करताची म्हूण सांगिल्लें आसा. ह्युमिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज कृष्णाक अट्रॅक्ट करता जाल्यार वी हॅव टू बी हंबल. कित्याक कृष्ण तेच पळयता आमगेल्यान तूं कसो क्वॉलिटी ह्युमिलिटी इज द बेस्ट क्वॉलिटी अँड वन ऑफ द फॉरमोस्ट क्वॉलिटी वीच कृष्णा गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स हीज डिवोटीज म्हणाले. सो केदन आमगेल्यान आमगेली दंभ येता आनी आमी केदन आपणच सुंदर म्हूण लेखच्या सुरू करता पळय तेन्ना आमी ह्युमिलिटी लॉस करताची म्हणून आनी आमी निंदास्पद जाताची सगळ्यांक निंदा करच्या सुरू करताची. बदल पळोव येता इफ यू टेक एन एग्जाम्पल आतां पकने म्हाका कोणा वयरी एक रेवरन्स आसा तेन्ना आमी हांव क्रिटिसायज करच्या वचचें ना तांगेले वयर बिकॉज आय नो दॅट दे आर सुपिरियर टू अस. तो ऑटोमॅटिकली आमी ताका क्रिटिसायज करच्या वचचें ना. बट वेन वी स्टार्ट क्रिटिसायजींग अदर्स केदन आमकां अहंकार जावन आमी दुसऱ्यांक नीच म्हणून आमी दाखयताचे पळय तेन्ना आमगेले वी हॅव टू चॅक ऑन अवर सेल्फ अँड आमी ते कल्टिवेशन सुरू करता की हाव कॅन वी रिड्यूस इट
हाऊ कॅन वी झिरो इट डावन टू नील की आमगेल्यान ते स्वभाव येवचेनाजे म्हणून. सो दिस इज अ व्हेरी गुड लेसन वी कॅन लर्न की आमी अहंकार कशी एक अनर्थ निवृत्ती जालेले सांगतू म्हणून सांगिल्लें. सो हें जे सुदर्शन आयलें अनर्थ कशी निवृत्ती जाले ताका अहंकार ही चेक्ड अबाउट हिमसेल्फ ताका पश्चाताप जाले की हें अहंकार ताका खंय पावनी ताका अजगरार तागेलें शरीर घेवपा पडलें बट ताका एक वेन ही चेक्ड ऑन हिमसेल्फ तेन्ना ताका डेफिनेटली कृष्णाल ब्लेसिंग डेफिनेटली मेळलेलें म्हणून सांगिल्लें. सो आनी मुखार तो कसो म्हणटा देवा आतां हांव तुगेलें दिव्य दर्शन घेतिल्लें म्हूण तो देवाक सुत्त काडत खंय 3 पटी की 4 पटी सुत्त काणू तो म्हणटा देवा हांव आतां म्हगेलें विद्याधर लोक म्हळ्यार तो हांव थंय अपास वता म्हूण सांगिल्लें अशें म्हूण तो प्रार्थना करत खंय. तेन्ना जीव गोस्वामी पाद आनी सनातन गोस्वामी पाद निमगिताची की अरे कृष्ण पळयलें समक्ष दर्शन मेळलें तो फॉर एवर वृंदावना कितें रब्बना तशेंच रे ते अंबिका वना रब्बुनूची कितें देवाल प्रार्थना आनी थंय करना तो थंयची वासी कितें जायना म्हणून तेन्ना तांणी सांगिल्लें तो सुदर्शन सांगता खंय देवा एक तरी आय एम नॉट अ प्युअर डिवोटी हांव तितलो शुद्ध ना परिशुद्ध ना की हांव हें वृंदावना राबता तशें म्हागेलें कसलें ख्याती ना नाही आय एम क्वॉलिफायड फॉर दॅट म्हूण सांगता खंय तो. आनी अशें सांगिल्लें म्हाका लिबरेशनय नाका कित्याक म्हळ्यार तुगेल कृष्ण भक्ती केलेले निमित्त म्हाका मुक्ती जावका म्हणून ना ताका आय एम व्हेरी सॅटिस्फायड म्हूण सांगता खंय तो. एक तरी आय एम नॉट क्वॉलिफायड टू स्टे इन वृंदावन धाम निदर इन अंबिकावन बिकॉज आय एम रियली नॉट क्वॉलिफायड बिकॉज व्रजवासी जन इतली प्युअर आसाची तांगेले तर हांव राबचें सम न्हय म्हूण. आनी लिबरेशनय म्हाका सूख पावना कित्याक म्हाका तुगेल भक्ती मेळ्ळी की ना आनी कसन म्हाका जावका म्हूण तो सांगता खंय. आनी तो एक प्रॉमीस करता म्हूण सांगिल्लें सुदर्शन सांगता खंय की हांव म्हगेलें विद्याधर लोक हांव थंय वता बिकॉज नाव ही हॅज बिकम अ लिडर ऑफ विद्याधर म्हूण सांगिल्लें हू आर व्हेरी बेस्ट इन स्पीच अँड सिंगींग. तेन्ना तो म्हणटा खंय देवा तुगेल ख्याती तुगेल गुणगान हांव विद्याधर हांगा थंय वचून करतलो म्हागेल्या धामा वचून म्हळ्यार म्हगेले हांगा घरा वचून बिकॉज ही स्टेईंग देर हांव थंय वचून तुगेल गुणगान करतलो म्हूण आनी तुगेलेय विशय प्रिचींग करतलो म्हूण. सो हें भारी सुंदर विशय तो खंय आसला रिची बिकॉज तूं सर्व लोकेश्वर आस तूं वृंदावनाचे ईश्वर आनी म्हागेलें जें धाम आस विद्याधर लोक आस ताजे ईश्वर तूंची देवा. सो हांव हांगा आसो थंय आसो तूंची ईश्वर सक्कड हज्जाय म्हणून ताका थंय राबून हांव तुगेलें ख्याती वर्णन करतलो म्हागेलें जे कोर कॉम्पिटन्स आस ऑफ सिंगींग अँड प्रिचींग हांव तुगेल हाजे खातीर यूज करता म्हणून. सो दीस इज वंडरफूल लेसन्स फॉर अस की आमगेली जे कोर कॉम्पिटन्सी आसता इट मायट बी reading scripture and that wisdom that can be helpful to others might be it is फूल घालूचे किंवा स्तोत्र पठन करचे नाम जप करचे कीर्तन करचे भारी चंद कोण भोगा ऑफरिंग करचे देवाक निरनिराळे प्रकाराचे जे रंदप करचे अशें विंगड आमगेल्यान तूं ख्याती आसच्या पुरो एक गूण आसच्या पुरो देवान दिलेले विच इज व्हेरी इनरंट विच इज व्हेरी म्हणटा पळय आमगेल्यान आसचीत ते. So that core competency always we should use in Krishna's service, in devotees service. तांगील सेवेंत आमी यूज केल्यार ते बेस्ट खंय केदनेची. सो विद्याधर कसा सुदर्शन कसा म्हणटा की देवा हांव म्हगेलें जें हें भारी म्हाका जे गूण दिलेले आसता चंद गूण दिलेले आसा तुवें तुगेले ख्याती गुणगान करच्याक हांव ताजे उपयोग करता म्हूण सांगिल्लें. आतां सनातन गोस्वामी पाद म्हणटाची की आतां सुदर्शन जे फूड अशी तागेलें वर्णन केलेलें कोण सुदर्शन कोण पळोवच्या भारी चंद आशिल्लो आतां सुदर्शन जाता खंय म्हळ्यार तागेली दृश्टी सुंदर जाता हीज आयज बिकम्स परफेक्ट बिकॉज इट इज ऑइंटेड बाय कृष्णास ब्युटिफूल स्वरूप म्हणून कृष्णा पळोवन तागेलें सुदर्शन जाता म्हळ्यार तागेली दृश्टी दर्शन आशिल्लें तागेली दृश्टी त्या चंद जाता म्हूण सांगिल्लें. सो तागेलें बाह्य परिवर्तन किंवा आंतर्य जें परिवर्तन आसा तें भारी चंद जाता म्हूण सांगिल्लें. तशें तो सांगून वता म्हूण सांगिल्लें. आनी वेन ही सरकामलेट केदन तो देवाक हें करता आसता प्रणाम करता आसता तेन्ना देवान अनुमती दिवनच की ताका म्हूण लेखताची जाल्यार देव हांगा अशें सांगिल्लें आसा देव सायलेंट राबता खंय समटायम्स सायलेंट ऑल्सो इज अ परमिशन टू गो म्हूण सांगिल्लें आसा. सो वॉट वी कॅन लर्न हियर ऑल्सो इज कृष्णान ताका नाय आहा म्हणी बट कृष्णान खाली अशें केलें म्हण तो ताका कळटा की देवाल संमती आसा सांतू म्हणून ताका मौनम एक पटी आमगेले गुरु महाराज किंवा आमगेले वरिश्ठ वैष्णव किंवा आमगेले मेंटर्स समटायम्स
दे डोंट से येस, बट दॅट डजंट त्या ना हा म्हण हांव सांगिल्लें म्हूण आमी बेजार पावच्या ना म्हूण सांगिल्लें. वी कांट होल्ड बॅक. आमगेल चांगपणां करतना ना म्हूण आसचें पुरो, या हांवें म्हण तांगेल मौन आसचें कारण नावें म्हूण आसचें पुरो ना आसता. एक पडटनी हा म्हणून आसताची, बट दे आर ऑलवेज सायलेंट. सो हें एक आमकां लेसन 6 सांग भारी चंदस. सो अशी सांगून तो देवाक पांय पडून तो तागेले हांग वता सुदर्शन. आनी व्रजवासी जन जे हें पुरा लिला पळयताच अगेन तांगे केन्नाय तांणी लिला एवरी डे देव अशी व्हड लील करता आसता. भारी म्हणटा पण आश्चर्यजनक लिला करता आसता देव. जाल्यार हें लिला पळोवन वरी आनी केदन सुदर्शन देवाक होगळसिता आसता, केदन वर्णन करून जय जयकार करता आसता आनी सांगता की देवा तूं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड म्हणटाना ब्रजवासी लेखता कसं नाही पुणी सांगता आसा बाहो आमगेल लाला आमगेल खाना अशें नाही म्हूण तांकां तें बिलीव जायना की हो पुराय कसं सांगता आसा म्हूण. बट स्टील वॉट इज इट की तांगेल काना तागेल प्रीती भारी अन्योन्य आसा. इट इज व्हेरी प्युअर, इट इज व्हेरी स्वीट. आनी तांणी कसं सांगिल्लें सांगतू की ईश्वराल जे तांणी भक्ती करता आसली जे आराधन करताची इट वॉज फुलफिल्ड म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तांणी ते रात्री हें पुरा पळोवन कृष्णा लील पळयली तांणी आनी अपास तांणी केदन सकणी वृंदावना भायर सरली तांणी कृष्णाल गुणगाना करता आसली खंय कृष्णाल भजन सांगून हें जे जी लिला जालेले त्याचे वर्णन विशय करून म्हणून. सो द प्रेयर्स फॉर वॉट दे हॅड आस्ड ईश्वर पार्वतीले की कृष्णाल प्रोटेक्शन कर देवा. आनी तांणी 2 प्रेयर्स केलेले की देवा कृष्णाक अटॅचमेंट आमगेल चड करी आनी ताका प्रोटेक्ट करी. सो दीस बोथ वेर फुलफिल्ड. कित्याक व्रजवासी तितले प्युअर आसलीच दे लव्ड कृष्णा म्हणून. सो हें जावन आसता आनी तशी हें पास्ट टायम हांगा एंड जात म्हणून सांगिल्लें आसा की कशी व्रजवासी अंबिकावना वचून ईश्वराल आराधन करून पार्वतीनी ईश्वराल आराधन करून तांकां तें आराधन केलेले स्वरुपारी तांकां कृष्णाल प्रीती मेळटा. तांगेली एक चंद जावन अशी लील पळोवच्या मेळटा. आनी सुदर्शनाकाय कळटा ताणें कसन चूक केलेली आसा म्हणून. आनी ताकाय कळटा की हे व्रजवासी जन कितले अन्योन्य प्रीत करताचे देवाक म्हणून. अशी हें लीला हांगा हें जावन आसता. हांगा भक्तगण म्हणटाची की कित्याक बाबा सुदर्शनाक डिलिव्हरन्स मेळ्ळें म्हणून. ताणें तशें कसं केल्लें की ताका डिलिव्हर जाली ता म्हणून. ताणें अशें म्हणटा आसा छंतू की ताणें ही गॉट डिलिवर्ड ओनली बिकॉज नंद महाराज द प्युअर डिटी ऑफ कृष्णा कॉल्ड कृष्णा कृष्णा म्हणून. ताणें नंद महाराजान कृष्णा कृष्णा म्हूण सांगल निमित्ताची सुदर्शना डिलिव्हरन्स मेळ्ळेलें म्हणून. सो इवन सुदर्शनान वरी हें सांगचें आसा की देवा म्हागेल कितलो व्हड भाग्य कोण तुगेल नामस्मरण करता तांकां तूं पावता. हांव तर तुका पळयला तुगेल पादस्पर्श जाला म्हागेल वेरी आनी तुगेल विशय गुणगान तुगेल नामस्मरण हांव आयकलेलें आसा नंद महाराजा देखून तें प्युअर ड्युटी. सो हाव मच फॉर्च्युनेट आय एम म्हूण ताणें हांगा सांगिल्लें आसा. सो हांवें तशी सुंदर विशय सांगिल्ले आसा भक्तजनान की सुदर्शन गॉट डिलिवर्ड ओनली बिकॉज ऑफ नंद महाराज chanting and crying Krishna Krishna म्हणून. तशीची that means what a pure devotee when calls on his behalf दुसऱ्यान उद्धार करी म्हणून केदन आपेत की तें देव खंडीत पावता म्हणून. सो वी शूड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ प्युअर डिवोटीज अशें सांगिल्लें. सांगा अद्वैत आचार्य आतां परां गौर पौर्णिमास अद्वैत आचार्यान वरी भारी कळकळीन गौरांग महाप्रभूक आपयलेलें आशिल्लें. तांणी ते तुळसी सालिग्राम घेवन ताजेर गंगा अर्पण करून प्रितीन कळकळीन देवा आत्तपुणी तूं येव का म्हणून तांणी तांगेली प्रेयर्स मांडिल्ली. सो कोणा खातीर तांगेल खातीर वे न्हय सक्कड आमगेल खातीर तांणी प्रार्थना केलेलें आसा. सो दॅट प्युअर डिवोटील प्रार्थना केदन येता आमी केदन तांगेल शेल्टर घेताचे देव खंडीत पावता म्हणून. सिमिलरली इट वॉज बिकॉज ऑफ श्रीला प्रभुपाद इट्स डिवायन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद तांगेल हें कळकळीनाची केदन तांणी जल्लुता प्रेयर्स आसा तांकां कळटा तांणी कळकळीन हें करताचे देवा तूं म्हाका राखला रे हांव म्हागेले जे वर्ड्स आसता पळय ते म्हळ्यार तुगेल रक्षण आसल्यार हांव जे भगवत कथा करता आसा ताका एक चंदा येतली सकाळान मन आवडटलें सकड तुगेले गुणगान करचें की तुगेलें नाम जप करचें की तें सूर करतलें म्हूण तुगेलो आशिर्वाद जावका म्हणून तांणी कळकळीन प्रार्थना करताचे. ताजे निमित्त रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री वॉट वी कॅन सी. सो आमी केदन प्युअर डिवोटीज शुद्ध भक्ताल केदन आमी शरणागत जाता की तांगेल आयकता की तांगेल उडगास करता की तांणी सांगिल्लें म्हणके चलता की आमी उद्धार जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. हरे कृष्णा. सो हे भारी चंद लिला दशमस्कंदाचे
सांगिल्यान तू कसं चूकी अपराध जालेलं असं हंगा असला री आस्तलेची हंगा वरिष्ठ वैष्णव असाची त्यांनी क्षम कोण दिव का आणि हंत कसं ॲड कोरका जाल्यार आय विल बी ब्लेस्ड इफ somebody can add into this lila.